सर्व शिक्षण बारा टिचर सो तुमचं ते म्हणता की तांकां रेग्युलर करपा जाय अशें सी म्हजी म्हायती प्रमाणे तातूंतले काही टिचर्स हे रेग्युलर जाऊ शकतले ज्यांची क्वालिफिकेशन आसा वगैरे वगैरे आणि त्यानुसार अजून एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे पोस्ट अनाउन्स जावनात ज्यो कितें वेकन्सी आसा फॉर द पोस्ट ऑफ D.Ed टिचर्स दॅट इज ॲट प्रायमरी लेवल मागीर असिस्टंट टिचर्स फॉर ॲट हायस्कूल लेवल ते पोस्ट अजून अनाउन्स जावनात म्हजे म्हायती प्रमाणे एखादी मुखाल्ले नोव्हेंबर म्हयन्यात ते अनाउन्स जावंक शकतात आणि तातूंत आमी एप्लाय करचे पडटले एप्लाय करचे पडटले ताका डायरेक्टली घेतले काही ऑफकोर्स दॅट डिसिजन इज बी टेकन बाय डेप्युटी CM ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर पूण सर ते म्हणटा कितें तांकां सगळ्यात जातले भितर होना जाणूच म्हणटा ते आमकां त्यांचे सगळ्यांचे ही बाब जी आसा पळय ही मुख्यमंत्री हांव मिनिस्टर ना वॉट इज युअर फिलिंग ना ह्या लोकांनी काम केलां तांकां न्याय दिवपाक जाय आनी मातशे पासस घेवपाक जाय आज ना फाल्यां तांकां रिक्रूट करतले पूण लक्षांत घेयात की गोंय सरकारान फाटल्या इतल्याय वर्सांक जे डिपार्टमेंटांत टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट लोक आशिल्ले तांकां सगळ्यांक जवळ जवळ रेग्युलर केल्ले आसा फॉर एग्जाम्पल वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आनी PWD हातूंतल्यान जवळ जवळ 1200 लोकांक सोसायटीन घेतिल्ले आसा कळ्ळें न्ही तर ह्या पद्दतीन म्हजे हिसपान म्हाका दिसता की इन अ फेज वायज मॅनर हें सगळ्यांक घेतलें आतां सद्याक इलेक्शन्स आसा केन्ना तर ते कोड ऑफ कंडक्ट केलो जाल्यार सगळें बंद गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस पूण ह्याच गव्हर्मेंटान सांगलेलें म्हणटा ते तेंचे म्हणणें आसा 2 महिने अजून 2 महिने आमचे 60 दीस आसा सर जावंक शकता वो जातलें जावं शकता सर तांकां मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना पासून तो त्रास चालू आहा तो टील डेट तांकां नाही लक्षांत घेयात आमी सुरवातीक म्हाका कसलोय पोस्ट घे म्हाका कॉन्ट्रॅक्टाक घे आनी कितें घे अशें म्हणटात पूण मागीर एकदां भितर आयले की मागीर आमकां रोखडें रेग्युलर करचे कित्याक सो मेनी रुल्स आर रेग्युलेशन्स वीच आर टू बी लूक्ड आफ्टर लायक ARD डिपार्टमेंट आसा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसा हे सगळे डिपार्टमेंटांतल्यान पळोवपाक जाय प्लस डिपार्टमेंट जे आसा पळय ताजी वेकन्सीज कितले आसात त्यो रिवायव करपाक जाय की बाबा ऑलरेडी इस्टाब्लीश म्हणजे रेग्युलर आसात हे सगळें पळोवन करपाक जाय पण सर 5 वर्सां वयर दवरूंक शकना न्हू रेग्युलर करूंकूच जाय न्हू पण नॉट नेसेसरली गव्हर्मेंटान जनरली एक डिसिजन घेतिल्लें आसा 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां आसा पळय तांकां रेग्युलर करचें सू मोठो कॉग्निजन्स घेवंक जायना तेजें कशें आसता पळय ह्या सगळ्या गोश्टींत फायनान्स इनवॉल्व आसता सो फायनान्सर कन्फरन्स जाय पडटा एकल्या कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाचे आसा 10-12 15 हजार ताका रेग्युलर केले सॅलरी गोज टू 40,000 रुपीज पण हे कन्फरन्स घेवपाक जाय न्ही फायनान्साचे वगैरे सर तुमी एज अ एज्युकेशनिस्ट म्हणून काम करता तुमी ह्या विशयाचेर कितें फुडाकार घेतले ना ऑलरेडी त्या टिचर काही टिचर्स जे आमचे म्हजे गांवचे सुद्दां आसात ते म्हजे कडेन आयिल्ले आनी तांकां सांगला हांवें की तुमी मातशे पासस घेयात आमचे सरकार जे आसा ते सरकार करतले पण आता ते आनी मुख्यमंत्री जे आसा पळय न्ही दे आर ऑलवेज पॉझिटीव इज ऑलवेज पॉझिटीव तेंचो असो आर्ग्युमेंट आहा की ते ज्या स्कुलांनी शिकयतात थंय पोस्ट येयल्ले आसा ते थंय आमकां अजून पेपराचेर येवं ना ते पोस्ट म्हजी म्हायती प्रमाणे फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आसात पळय न्ही बरेच वेकन्सी आसात त्यो कन्सल्टेट करून डिपार्टमेंटान एप्रुवल घेवन फायनान्साची कन्फरन्स घेवन त्यो अनाउन्स करपाक जाय तातूंतले काही सीट्स आहा पळय न्ही ते तांकां मेळूंक शकता पण ऑफिशियली सर अजून ताका कोण मेळपा वचो ना आतां प्रत्येक जाण हांगा बसतले थंय बसता आनी मेळपाचेंच केलें जाल्यार मागीर बाकीची एक्टिविटी कशी जातली पण सर ते आतां ते हांगा स्ट्रायकाक बसला प्रोसिजर आनी पद्दत आसा ते ऑफकोर्स त्या मदीं ज्या आमदारांचे आसात थंय ते आमदारांक वचून मेळिल्ले आसात काही मिनिस्टर्स आसात मतदारसंघांतले ते वचून मेळिल्ले आसात आनी वी हॅव ऑलवेज हॅव अ सपोर्टीव वॉट आय थॉट फॉर दॅम कळ्ळें ना सर बट इलेक्शनच्या तोंडार अशें ही जावप आंदोलनां शिक्षकांक पाळी आतां लक्षांत घेयात की इलेक्शन हो एक हत्यारशें वापरलें वता भाई काही वेळा इलेक्शन इज इलेक्शन तें हत्यार वापरप किंवा ताजे हें घेवन कितें म्हणटा एडवांटेज घेवन प्रेशराक वगैरे नॉट दॅट थँक्यू दे शुड नॉट लूज हार्ट कित्याक बाबा फाल्यां 2 महिने गेले आनी जालें सगळें सोंपलें आमी उबंद पडले अशें म्हाका दिसना अजून पर्यंत अशें जावं ना ज्या जाग्यार सरकारान उबंद दवरिल्ल्या पण तेंची केअर केलें अशें जावं ना अजून पण ते सर हांगा स्ट्रायकाक बसला आमचे कोणी वचून एखादी समजावून सांगतले की तुमी वयतले हांव वचपाचें सी लक्षांत घे ना एज अ एज्युकेशन जबाबदारी जावन आसा तांची कोणाची शिक्षण खातें जें आसा पळय न्ही तें ताजेर कितें तरी तोडगो CM कडेन कितें उलयतले कितें तरी तोडगो काडटले CM कडेन मेळ जाल्यार उलयतलो नक्कीच उलयतलो ओके सर थँक्यू